मंगळारा सकाळी बांबोळे ते मेर्शे वचपी रस्त्यार एक कंटेनर ट्रक उमथलो। फुडें आशिल्ले गाडयेक वांटोवपाक गेल्ले कडेन ट्रक चालकाच्या गाडयेवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जालो। ट्रक चालकाक किरकोळ जखमी जाल्ल्याचें कळटा। धोकादायक वळण आशिल्ल्यान हांगा जायते अपघात घडटात। हाचेर कितेंय तरी उपाय काडचो म्हणून थळाव्यांची मागणी आसा। पुणे पयल्या जवळ जवळ 50 तरी बळी गेल्ले आसा लोकांचे। आतां हांगासर कोण ना म्हणून सांग सकयल हेच्या फुडें रेजिडेन्शियल एरिया येवंक शकता। तेन्ना हेची परिस्थिती कितें जातली? जेन्ना NHI हांगासर जेन्ना पयशे अलॉट करता तेन्ना NHIन हे प्लॅन काडपाचे आसता। एक आमदार म्हाका याद येता, एका आमदारान म्हाका सांगलें जेन्ना आमी एजिटेट करता फॉर्मान तेन्ना एका आमदारान म्हाका सांगलें आमचे कडेन PWDन बरे हुशार इंजिनियर आसा म्हणून। हे पळय ते इंजिनियर हांगासर कितलेशे ट्रक पडले, हे कोणाक लागून पडले? हे जे इंजिनियर बसल्या एफिशियंट इंजिनियर ते आमदाराकाय हांव सांगूंक सोदता। तूं जो सांगतालो पळय आमच्या PWD कडेन बऱ्यांचे बरे इंजिनियर्स आसा, हे पळय हो प्लॅनिंग तो ह्या प्लॅनिंगाक लागून हे पडटा आनी हेची जिम्मेदारी ही PWDन घेवची पडटली। हांव आसा बांबोळे हांगा जो बांबोळे हॉस्पिटला कडल्यान जो मेर्शे वचपाक जो रोड येता त्या रोडाचेर आसा आनी तुमी हांगा म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकतात। हांगा एक ट्रक जो आसा तो ट्रक हांगा ओवरटर्न जावन पडलेलो आसा आनीक हो ट्रक पडपाचें अशें कारण अशें आमकां आयकोंक येयला की ट्रक ड्रायव्हर जो आशिल्लो तो फोनार आशिल्लो आनी सडनली ताका आपले ट्रका मुखार एक कार दिश्टी पडली आनीक ती जी कार दिश्टी पडली ती कारीक वाचोवपाक लागून ताका गाडी भायर घालची पडली आनी ताका हांगा ट्रक सकयल ओडूचो पडलो अशें आमकां पुलिसां कडल्यान आयकोंक येयला। हांगा जे जाणकार आसात हांगासर जे थळावे आसात तेंची अशी मागणी आसा की ह्या टर्नाचेर परत एक्सिडेंट जावपाक जायना म्हणून हांगा कितें तरी सरकारान उपाय काडचो। गोमंतक TV खातीर बांबोळेच्यान गौरेश गांवकर।